नरसिंह सरस्वती स्वामी गणगापुरांत आशिल्ले तेन्ना तांगेली प्रसिद्धी मस्त तुकड्यान पसरता. तांगे बद्दल सांगचें गेल्यार मस्त आसा. आनी तूं एक खबर कसं की म्हळ्यार त्या गांवांत तूं एकलो विप्र उरता. ताणें एक नेम करून घेतिल्लो उरता. तो परान्न आपण घेना केन्नाची परान्न जेवना म्हूण घेवन सुका भिक्ष म्हणटा न्हय, दाळी तांदूळ गोड अशी असेल तो घेता भिक्ष म्हण लोकांले. व्हरतची परान्न तो केन्ना कोणाले घेनाशिल्लो. आनीक केन्ना ताणें फास उलयत ना, कोणाली निंद करची ना, कोणाका मोस करतना एक सात्विक जिवंत मनुष्य जगता उरता. केन्ना कसली आश बिश उरना, अति आशिशी. आनी तागेलें एक आशिल्लें की म्हळ्यार सदां तो जेवण करचे पयलें, जेवणा बसचे पयलें तागेल्या बागलांत ज्यो अतीत येता ताका वाण घेवन ताका पात पूज करून घेवन नंतर तो जेवण करता आशिल्लो. तागेली बायल तागेले विरुद्ध स्वभावाची, रागिश्ट स्वभावाची, एक म्हणजे हप्तरंगी स्वभाव तिगेलो. तिका बरें खावका, बरें वस्त्र न्हेसका, लोकां मध्ये आपण एका होडशी करून दाखोवका असल गुणाची. ते गणगापुराक स्वाम्या लेगी भायल्यान मस्त लोक येत आशिल्ले तांगेली पाज पूज करून घेवन ब्राह्मण भोजन घालचे. सदोची एक व्हड मनशी घेवन एकल्यार जेवण उरता. गांव जेवण उरता. ते जेवणा आयिल्लो दंपत्यांक तो न्ही वस्त्र दक्षिणा दान दिता आशिल्ले आनी बरें पंचपक्वान जेवण उरता लोकांक अशें उरता. हे विप्रान आपण परान्न घेना म्हणून नेम करून घेतला न्हय, तशें न्हू तो थंय खंय जेवणा वचनाशिल्लो. बायली बी पेटयनाशिल्लो. हे बायलीक एक दुख्खशी देवा आमगेल्या गांवांत हे लोक पंचपक्वाना जेवण करताची, म्हगेले नशिबा मात्र हे दरिद्र घोवा बरशी लग्न जेवण हे सुकी जेवण जेवचें हांवें आनीक गरीब तन घेवचें. हांव कसो कर देवा, म्हाका एक दीस पूण थंय वचून जेवचें म्हळ्यार बरें आशिल्लें म्हणून तिका चिंतशी मनांत तुची जेले रे. कोणा सांगचें तिणें तिगेलें मनांत दुख्ख मनांत उमेद करता बसता ती. तिगेले मैत्रीण आज बाजू घरचे लोक जेवणा गेले लोक येवन तिका सांगता अयो कसो सांगचें गो, थंय कितलें बरें जेवण आशिल्लें उसके आजी. आज पायस आशिल्लो, खीर आशिल्ली, पुरी आशिल्ली, बासुंदी आशिल्ली, पेड आशिल्ले, जिलेबी आशिल्ले, अशें नाना नमुने खाणाचें नांव तांणी सांगता. तें आयकून एक तोंडां उदासें अशी उरका जाल्यार एक दीस थंय अगदी व्हड अगर्भ श्रीमंत ते गणगापुराक ब्राह्मण भोजन करचें म्हणून येता. तो तांचे पद्दती प्रकार लोकांक रावचें, तांकां घोव बायलांक जोडीर येवची की तुमी तुमगेल्या चेडवांक नातरांक घेवन येयाची अशें ताणें आमंत्रण दिता वचता. हे ब्राह्मणा घर बी येता हांकां बी आपयता जेवणाक. तेन्ना ही बायल येवन कसो म्हणटा ना वराय न्हू म्हगेलो घोव तुमगेल्या हांगा जेवणा येवचें तयार जायना, तो परान्न घेना, हांव एकली नाची, तुमगेल्या हांगा जेवणा आयल्यार रडना हांवें म्हणून विचारता. जोडीर जेवणा येवका, जोड्यांक हांव आपयलें जेवणाक म्हूण सांगता. तेन्ना एक दुख्ख येता. ही घोवा म्हणटा हांव पुणें वचें म्हळ्यार म्हाका वचका म्हण कितलें आशें म्हळ्यार रे जेवणाक जे तुमी कसलें येना म्हूण म्हाका कळना म्हण घोवा सांगता. आनीक सीदा पळय मठा वता वचें गे नरसिंह सरस्वती स्वामी बशिल्ले उरताचे. तांकां वचून पांय पडची बायल मनीस. आनीक गुरुराया म्हाका भांगा ब्राह्मण भोजन घालतात न्हय, थंय वचून जेवण करता म्हणून आश आसा. थंय दानान तूं वस्त्र दक्षिणा हांव दिताच काय म्हगेलो हो येवच्या तयार ना. नरसिंह सरस्वती स्वामी ते बायल मनशीन सांगिल्लें पुरो आयकूंक घेतात. तांगेल्या तोंडार एक हास्य येता. तांणी सुंगेन तिगेलो घोवा आपयता तो येवन पांय पडटा. तेन्ना तांणी म्हणटाची अरे ही तुका सांगताच न्हय हांगा जेवणा वचका म्हणून वच तूं म्हणून सांगता. तेन्ना तो पांय पडून गुरुस्तुती करून तांकां सांगता हांवें परान्न घेना म्हणून नेम धरला स्वाम्यान कशें वचचें हांव म्हगेलो नेम मोड ना तेगे वर्सां थंय जेवणा गेले म्हण. तेन्ना तांणी म्हणटा ना रे तिका परान्न खावपा म्हूण भारी उमेद येयल्या. तिका बेगीनचे परान्नाची रूच पळोवच्या दी. आनी केन्नाची घरची बायलां मन दुखत तशें उरचें ना. तेन्ना केन्ना खुशीन उरका
म्हळ्यार मात्र लक्ष्मी तुमगेल्या घरांत वास करता. घरच्या बायलांक जर मनान दुख्ख दवरून उरल्यार ताच्यान बरें पडना. ताकाची तुगेल्या बायली खातीर हांव तुका सांगता, तुका कसलो दोश येना, तूं वच तिगे बरशी जेवणाका म्हणून. तेणें तो गुरून सांगिल्लें उतर मिरूच नाका म्हणून बायले घेवन ते श्रीमंताले ब्राह्मण भोजनाक वता. तिका खुशी खुशी बरें जेवणांनी मेळटा जी दक्षिण मेळटा म्हूण. तेन्ना जेवणां बसताय, पंक्ती पान्नांनी घालताची, पटून नमने रांदपान वाडताची, तेची परमळां रांदपा परमळां ती एक खूश जावन ताजे वेल पसून चड. तशी तो ब्राह्मण पयली वर्शी बसना माय तो श्रीमंत मनुष्य येता. तो पूज बी जावं न्ही न्हू तेगेले मेल्ले गेले लोकाले मालगड लोकाले नांव सांगून पित्राल नांवान तर्पण सोडता. ताण तर्पण सोडचे जेवण कराची म्हूण सांगता लोकांक. ती जेवका म्हूण तोंडां घास घेवचे काय तिका तिगेले अन्नारी सुणी आनीक डुकरां येवन जेवता आशिल्ली दिसता. ते पळोवच्या ती एकदम वदरता, ह्यो कोणी जेवनाकाची जेवनाकाची पान्नां रोट्टी पळय सुणी डुकरां ओटी येवन खाता आसाची, तांगेले उश्टे खेल्ल्यावर जाता म्हणून वदर. आनी दुख्खान घोवाक घेवन घरा येता. घरा येवन घोवाले माट मागता, ह्यो मेगेले निमित्तान तूं म्हाजी सुण्याले डुकराले ओटीची उश्टी खावस जालें न्ही म्हण. तेन्ना तो म्हणटा पळय म्हगेले निमित्तान हांव म्हगेलें व्रत एक भंग जालें आनीक हांव ते हीन प्राण्याले न्ही उश्टी खावत अशें तूं केलें म्हूण सांगता. आनी बायले घेवन सीदा स्वाम्याल म्हणटा वता. ते वच्च्या कशी बायल मनीस मस्त रडता स्वाम्याले. स्वाम्यान म्हगेली चूक जाली, हांवें म्हगेले घोवाले एक परान घेना म्हणलें एक व्रत मोडलें आनीक म्हाका आज कळ्ळें परान म्हळ्यार कसं म्हणून. तेन्ना स्वामी म्हणटाची कशी आशिल्ली परान्नाची रुची आशिल्ली म्हणटाची. तेन्ना ती म्हणटा ना म्हगेली व्हड चूक जाली म्हणून माफ मागता. तो बी ब्राह्मण मस्त दुख्ख करता पाप आपणे व्रत भंग जालें म्हूण. तेन्ना स्वामी म्हणटाची ना रे कसलो दोश येना. आनीक म्हाका बी दिसलें ही गेले कळ्ळो परान्नाची रुची कशी म्हणून मुद्दाम तो हांव पेटोवन दिल्लें. केन्नाची कोणाक कोण अशी ब्राह्मण आनीक मेळना जेवा देवकार्यां जेवं न्हय पितृतर्पण दिता जेवं असलें वर्शीक करता जेवं ब्राह्मण मेळना जाल्यार अशी परान घेना म्हणलें ब्राह्मणान वचून ते तेंगेलें काम पूर्ण करून दिलें म्हणून ताका दोश येना. ताणें घरा वचून न्हू दश गायत्री मंत्र सांगल्यार तो ते दोशांतल्यान मुक्त जाता म्हणून ताका गायत्री मंत्राची विवरण दिता. आनी सदांची सकाळीं उठांक न्हू प्रातर्विधी करून न्हू नंतर ल्हान जाणपणे सदां गायत्री मंत्र सांगता, संधी करका म्हणून सांगता. आनी सांजेची बी संध्यावंदन करका म्हणून ताका ताचें म्हत्व सांगता. आनी कोण ब्राह्मण लोकांले आचार वेवस्थीत पाळताच की तांगेल्या घरांत केन्नाची लक्ष्मी कायम उरता, तांकां केन्ना गरीब परिस्थिती येना म्हूण सांगता. आनी हे गायत्री मंत्र अगदीची श्रेश्ठ ते सांगता आसतना कोणाले एकान पडचे ना. अगदीची मनांतल्या मनान तूं सांगता ते सांगिल्ले निमित्तान तेंगेले कसलेय दोश आसले परिहार जाता. गायत्री मंत्राचे ताका विवरण दिवन गोवपी सांगता.